नमस्कार भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन येता 5वीची चौथी कविता सूर्य आजो आनी नात्रा ह्या कवितेचेर प्रश्न आनी जापो म्हणल्यार क्वेश्चन आन्सर्स प्लस अभ्यासक्रम प्लस एडिशनल क्वेश्चन्स आमी सॉल्व करतली. ही कविता येता 5वीच्या ओवळा ह्या पाठ्यपुस्तकांतली आसा. भुरग्यांक जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आणि तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या इश्टांक शेअर करा आणि अशाच नव्या युजफुल एड्युकेशनल व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. भुरग्यांनी तुमकां विनंती आसा की व्हिडिओ पुराय पळयात, मदीं स्कीप करूं नाका, कारण हातून इम्पॉर्टंट टिप्स आणि एडिशनल क्वेश्चन ॲड केल्ले आसा ते मिस करूं नाका. तर आता पाठ्यपुस्तकांतली एक्सरसाइज सॉल्व करपाक सुरवात करूया. सूर्य आजो आणि नात्रा ह्या कवितेची कवी आसा डॉक्टर राजय पवार. अभ्यासक्रमान सुरवेक आसा शिक्षकाक विचारूया. प्रश्न पयलो, सूर्यमाळ कशी तयार जाल्या? ह्या प्रश्नाची जाप आसा सूर्य आणि ताच्या भोवती फिरपी गिरे मेळून सूर्यमाळ तयार जाता. प्रश्न दुसरो, सूर्या भोंवतणी सगळे गिरे कित्याक भोंवतात? सूर्याच्या घट गुरुत्वाकर्षण बळाक लागून सगळे गिरे सूर्या भोंवतणी भोंवतात. आता पळोवया हाचे फुडलो उपक्रम. सांगतान उलोवया. प्रश्न पयलो, धर्तरी हेर गिऱ्या पासून वेगळी कशी? धर्तरेचेर जिवीत उरपा खातीर गरजेचे आशिल्ले उदक, हवा म्हणल्यार ऑक्सिजन ऑर प्राणवाय आणि अनुकूल तापमान आसा. देखून धर्तरी हेर गिऱ्या पासून वेगळी आसा. प्रश्न दुसरो, अरुण वरुण कित्याक कुडकुडटात? हाची जाप आसा अरुण आणि वरुण हे गिरे सूर्यापासून खूप पयस आसात. थंय सूर्याचो उजवाड पावना जावन थंय भयानक थंडाय आसता. देखून ते थंडेन कुडकुडटात अशें कवी म्हणटा. अरुण वरुण म्हटल्यार युरेनस अँड नेपच्यून. आता सोडोवया सूर्य आजो आणि नात्रा ह्या कविते वयले कांय एडिशनल क्वेश्चन्स म्हटल्यार अधिक प्रश्न. सूर्य आजो पांघरून डॅश नात्राक खेळयता. सूर्य आजो पांघरून उजो नात्राक खेळयता. दुसरो आसा आंगान बारीक गोबरो कातीन धांवता डॅश गतीन. आंगान बारीक गोबरो कातीन धांवता भूत गतीन. शुक्र दुसरो घुंवता डॅश. शुक्र दुसरो घुंवता उरफाटो. चौथे आसा हाका डॅश कशी येना. हाका घुंवळ कशी येना. पांचवे आसा शनीच्या आंगार झेलाची रिंगा डॅश नातू फुडलो. शनीच्या आंगार झेलाची रिंगा सवो नातू फुडलो. सवे वाक्य आसा 7-8वो डॅश नातू दोगूय जुळे. 7-8वो अरुण वरुण नातू दोगूय जुळे म्हटल्यार ट्विन्स. सातवे वाक्य आसा घालून बाबडे ते कुडकुडले झेला कपडे डॅश. घालून बाबडे ते कुडकुडले झेला कपडे निळे. आपलेच डॅश भोंवतात सगळे. आपल्याच मार्गान भोंवतात सगळे घेना दुसऱ्याचो. नेक्स्ट सेक्शन इज चिंतून बरयात. सकयल दिल्ल्या प्रश्नाक लागपी काय पर्याय दिल्यात आणि चित्राय दिल्यात त्या योग्य पर्याया मुखार अशी कुरू करात म्हणल्यार बरोबर अशी कुरू करात. प्रश्न पयलो, सूर्य आजो उजो पांघरून कोणाक खेळयता? पर्याय आसात अ नात्राक, आ भुरग्यांक, ई पुताक आणि ई पंटुराक. आणि हाची योग्य पर्याय आसा पर्याय अ नात्राक. सूर्य आजो उजो पांघरून नात्राक खेळयता. प्रश्न दुसरो, शुक्र कसो घुंवता? आणि हाचे पर्याय आसा अ पाटकुळो, आ वांकडो तिकडो, ई उरफाटो आणि ई आर्तो परतो. आणि हातूंचे योग्य पर्याय आसा पर्याय तिसरो ई उरफाटो. शुक्र उरफाटो घुंवता.
प्रश्न तिसरो, धर्तरेक आपल्या हांडीर कोण जाय? हाचे पर्याय आसा अ गुरू, आ मंगळ, ई बुध आणि ई चंद्रीम. आणि हातूंचो योग्य पर्याय आसा पर्याय चौथो ई चंद्रीम. प्रश्न चौथो, मंगळान कसले खोमीस घातला? पर्याय आसात अ निळे, आ हळडुवे, ई तांबडे आणि ई पाचवे. आणि हातूंचो योग्य पर्याय आसा पर्याय तिसरो ई तांबडे. मंगळान तांबडे खोमीस घातला म्हळ्यार तांबडो ड्रेस घातला. आता पळोवया फुडलो उपक्रम. प्रश्नांच्यो जापो 10 ते 12 उतरांनी बरयात. 10 ते 12 उतरांनी म्हटल्यार 10 to 12 वर्ड्स. प्रश्न पयलो, बुध हो गिरो कसो आसा? बुध हो सूर्यमालेंतलो सगळ्यात ल्हान आनी सुर्या लागीं आशिल्लो गरमीचो गिरो आसा. प्रश्न दुसरो, सूर्या आजाचे नातीचे नाव कितें? सूर्या आजाच्या नातीचे नाव पृथ्वी म्हणल्यार धर्तरी. प्रश्न तिसरो, कवीन मंगळ फातराचे शीत खाता आनी धुल्लाचो नीस पियेता अशें कित्याक म्हणला? ह्या प्रश्नाची जाप आसा मंगळगिऱ्यार चड फातर आसात आनी थंय तांबडी धूळ चड प्रमाणांत उडत आशिल्ल्यान कवीन मंगळ फातराचे शीत खाता आनी धुल्लाचो नीस पियेता अशें म्हणला. प्रश्न चौथो, शनीच्या आंगार कसली रिंगां आसात? ह्या प्रश्नाची जाप आसा शनीच्या आंगार झेलाची रिंगां आसात. प्रश्न पाचवो, सूर्या आजाच्या जुळ्या नातवांची नांवां कितें? सूर्या आजाच्या जुळ्या नातवांची नांवां अरुण आनी वरुण आसात. भुरग्यांनी जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आणि तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. आणि भुरग्यांनो तुमकां रिक्वेस्ट आसा की व्हिडिओ पुराय पळयात, मदीं स्किप करूं नाका. आता सोडवया फुडलो उपक्रम आमी सोदुया. सकयल अ गटात गिऱ्यांची नांवां इंग्लिशीन दिल्या आणि ब गटात कोंकणीत दिल्यात. योग्य जोडयो जुळयात. तर गट अ आसा मर्क्युरी, वेनस, अर्थ, मार्स MARS मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस आणि नेपच्यून. आणि ब गटान दिले आसा पृथ्वी, अरुण, बुध, शुक्र, वरुण, मंगळ, गुरू आणि शनी. आता हांचे आमकां जोडयो जुळोवपाचे आसात. तर आता आमी ह्या इंग्लिशीन बरयल्ल्या गिऱ्यांक कोंकणीन कितें म्हणटा ते पळोवया. तर हांगा पयलो गिरो आसा मर्क्युरी. मर्क्युरी ताका आमी कोंकणींतल्यान म्हणटा बुध. दुसरो आसा विनस म्हणल्यार शुक्र. तिसरी ती अर्थ म्हणल्यार पृथ्वी ऑर धर्तरी. चौथो आसा मार्स MARS मार्स. ताका कोंकणीन मंगळ अशें म्हणटा. पांचवो आसा ज्युपिटर म्हणल्यार गुरू गिरो. आणि सवो आसा तो सॅटर्न म्हणल्यार शनी. युरेनस म्हटल्यार अरुण आणि नेपच्यून म्हटल्यार कोंकणीन वरुण. तर हेच आमी जोडयो जुळयल्यात. फुडलो उपक्रम आसा कल्पना करात. प्रश्न पयलो, तुमकां सूर्यमाळेंतल्या खंयच्या एका गिऱ्याचेर एक दीस रावपाची संद मेळ्ळी जाल्यार तुमी खंयचो गिरो वेंचतली आनी कित्याक? हांगा तुमकां खंयच्या गिऱ्यार वचूंक आवडटलें? ऑन व्हीच प्लॅनेट डू यू वॉन्ट टू स्टे? ते तुमकां हांगा बरोवपाचें आसा आनी व्हाय कित्याक ते हांगा बरोवपाचें आसा. फॉर एग्जाम्पल म्हाका शुक्र ह्या गिऱ्यार वचपाचें आसा कारण तो उरफाटो कसो घुंवता हें म्हाका जाणून घेवपाचें आसा. किंवा तुमी अशें बरोवंक शकता की म्हाका शनी ह्या ग्रहाचेर वचपाचें आसा कारण म्हाका त्याची रिंगां पळोवपाची आसा. प्रश्न दुसरो, सूर्य जर सुटयेर गेलो जाल्यार कितें जातलें? हाची जाप तुमी तुमच्या ओन वर्ड्सांनी बरोवपाची आसा. जशें की जर सूर्यच ना मळबान जाल्यार आमचें जिवीत जावचें ना. कित्याक सुर्याक लागून झाडां फोटोसिंथेसीस ह्या प्रोसेसांतल्यान अन्न तयार करता आनी ताचेर बाकीचे सगळे जीव जगतात. म्हणून सूर्य जर सुटयेर गेलो जाल्यार हांगा खंयचेच जिवीत लिवींग थिंग्स उरचे ना, सजीव
लोक उरचे ना. सगळे सजीव जीव आसा ते नश्ट जातले. मागीर हांगा दिला तो भाशीक खेळ. पृथ्वीक सुर्या भोंवतणी एक भोंवताडो घालपाक 365 म्हटल्यार 365 दीस लागतात. हे सगळे दीस 12 म्हयन्यांनी वांटून घेतिल्ले आसात. ह्या 12 म्हयन्यांची नांवां सकयल शब्द कुवाड्यांत दिल्ली आसा. ती सोडून सकयल दिल्ल्या इंग्लीश नांवां सामकार बरयात. तर हे शब्द कुवाडे आसा तातूंत आमकां 12 म्हयन्यांची म्हटल्यार ऑल 12 मंथ्साची नांवां आमकां सोदपाची आसा आनी ती मार्कींग थंय करपाचें आसा आनी सकयल दिल्ल्या रित्या सुवातीन ते आमकां बरोवपाचें आसा. तर हांगा आमकां 12 म्हयन्यांची नांवां मेळिल्लीं आसा. पयले ब्लू आसा ते जानेवारी, मागीर फेब्रुवारी येल्लो आसा, मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, वयर आसा तो नोव्हेंबर आनी लास्ट ग्रीन आसा तो डिसेंबर. तर हांगा रिती सुवात दिल्या इंग्लीश म्हयन्याच्या फुडें. तातूंत आमकां हे कोंकणी म्हयन्यांची नांवां बरोवपाची आसा. पयलो म्हयनो म्हटल्यार जानेवारी, मागीर फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आनी लास्टाक येता तो डिसेंबर. Students, do like, share, subscribe Excel Tuition Goa board for more such new videos. आता पळोवया फुडलो उपक्रम. दर एका म्हयन्याक 4 वा 5 सप्तकां असतात. एका सप्तकाक 7 दीस असतात. मीन्स 1 week has 7 days. सप्तक म्हटल्यार वीक, आठवडो. आवय मोतयांची माळ गुंथता. दर एका मोतयाक सप्तकाच्या दिसाची नांवां दिल्यात. आवय खंयचे मोती पयले, दुसरे, तिसरे, चौथे, 6वे आनी 7वे गुंथतली ताचेर आंकडो बरयात. सकयल दिसाची नांवां दिल्या म्हणजे डेज ऑफ द वीक दिला. ताचेर आमकां तांचे सिक्वेन्स क्रमा प्रमाण आंकडे बरोवपाचे आसा. तर 1 नंबरार पयलो येता तो सोमार, दुसरो आसा मंगळार, तिसरो बुधवार, चौथो बिरेस्तार, 5वो शुक्रार, 6वो शेनवार आनी निमणो म्हटल्यार 7वो आयतार. ह्या प्रमाण आवय माळ गुंथतली. आता पळोवया रचनात्मक वाचन. सकयल दिले संवाद विद्यार्थी आनी सूर्य हांचे मदीं आसात. ते बारीकसाणेन वाचात आनी भासाभास करात. हांगा तुमकां डायलॉग दिला तो केअरफुली रीड करपाचो आसा, वाचपाचो आसा आनी ताचेर डिस्कस करपाचें आसा. पयले आसा सूर्य म्हणटा, उठ मरे, हांव आयलो, शाळेक वचपाक तुका कळाव जातलो. विद्यार्थी म्हणटा, इतले बेगीन तूं आयलो, तुजी न्हीद जाली तर. मागीर सूर्य म्हणटा, आरे शाण्या, म्हाका खंय न्हिदूंक मेळटा तर. विद्यार्थी म्हणजे सूर्य, तुका न्हिदोवन हांव दुसरे वटेन उजवाड दिता. विद्यार्थी, खरेंच, हांवें हाचेर केन्नाच विचार केलो ना. आयच्यान हांव लेगीत वेळार उठून म्हजी सगळीं कामां करतलो. हे तुमकां केअरफुली वाचून ताचेर डिस्कशन करपाचें आसा तुमच्या इश्टा वांगडा तुमच्या क्लासीन. सकयल दिले संवाद चंद्र आनी आई हांचे मदीं आसात ते पुराय करात. दिस डायलॉग इज इन बिटवीन मदर अँड मून. तर चंद्र म्हणटा, आई, म्हाका नवीन आंगले जाय. आय वॉन्ट अ न्यू ड्रेस. आई, तुका आंगले शिवपाक एक अडचण आसा. मागीर चंद्र डॅश. मागीर आई, दर दिसा तुजो आकार बदलत आसता. केन्ना व्हड तर केन्ना ल्हान आनी केन्ना केन्ना तूं नाच्च जाता. मागीर चंद्र आसा डॅश आसा थंय तुमकां तुमचे डायलॉग बरोवपाचे आसा. मागीर आईचो डायलॉग दिला, हाचेर एक उपाय आसा. दर दिसा तुजें माप घेवन एक आंगले शिवप. मागीर चंद्र म्हणटा, आवयस आनी डॅश. हांगा तुमकां डायलॉग कंप्लीट करपाचे आसा. रित्या सुवातीन तुमकां तुमचे ओन डायलॉग ॲड करपाचे आसात. तर हांगा हांवें तुमचे खातीर हो डायलॉग म्हाज्या इमॅजिनेशना प्रमाण पुराय केला. तुमी तुमच्या इमॅजिनेशनात म्हणजे तुमी कल्पना करून ह्या डायलॉगान तुमची ओन वाक्य सेंटेन्सां ॲड करूं शकता.
तर हो डायलॉग असो जातलो, चंद्र, आई म्हाका नवीन आंगलें जाय. आई, तुका आंगलें शिवपाक एक अडचण आसा. मागीर चंद्र म्हणटा, कसली अडचण आई? आई, दर दिसा तुजो आकार बदलत आसता, केन्ना व्हड तर केन्ना ल्हान, आनी केन्ना केन्ना तूं नाच जाता. ताचेर चंद्र म्हणटा, मागीर म्हाका आंगलें मेळचेच ना केन्ना? आई म्हणटा, हाचेर एक उपाय आसा. दर दिसा तुजें माप घेवन एक एक आंगलें शिवप. चंद्र, आवयस, तूं खरेंच कितली हुशार आसा? तर हो जालो डायलॉग कंप्लीशन. शिक्षणीक उपक्रम. पयलो उपक्रम आसा, दीस आनी रात जावंक नाशिल्ली जाल्यार कितें जावपाची हाची कल्पना करून बरयात. जर फक्त दिसूच आसलो नाजाल्यार रातूच आसली, दीस आनी रात चेंज जायत नासले जाल्यार कितें जातलें तें तुमकां इमॅजीन करून हांगा बरोवपाचें आसा. दुसरें आसा, चंद्राचे टप्पे दाखोवपी प्रतिमा तयार करात. म्हणजे चंद्राचे शेप कशी कशी चेंज जाता त्याची इमेजीस तयार करपाचे आसा. तिसरें आसा, सुर्याच्या वताचो उपेग आमकां कसो जाता तें बरयात. सुर्याच्या वताक लागून आमी कितें कितें ताचो उपेग करून घेता तें बरोवपाचें आसा. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स मेक देअर ओन फूड. झाडां आपलें अन्न तयार करता फोटोसिंथेसिसाक लागून. मागीर सुर्याचें वत वायट जीव जंतू म्हटल्यार हार्मफूल बॅक्टेरियाचो नाश करून वातावरण कशें क्लीन दवरता आनी रोग कमी जातात, दुयेंसां कमी येतात. तेच प्रमाण आमी सद्या आधुनीक काळान सुर्याच्या वताचो उपेग सोलर इक्विपमेंट्स तयार करपाक करता, ते बी तुमी बरोवंक शकता. प्रश्न चवथो, दर एका विद्यार्थ्यान एक एक जावन सूर्यमाळ तयार करची. म्हटल्यार सगळ्यांनी एक एक गिरो जावपाचो, कोणी सूर्य जावपाचो, कोणी बुध जावपाचो, कोणी नेपच्यून, मार्स अशें सगळें जावन सूर्यमाळ तयार करपाची. हो एक शैक्षणीक उपक्रम आसा. पाठा सकयल दिल्ले पोवळे आसा, मनशाची वाड विचारांनी जावंक जाय. मनशाची वाड विचारांनी जावंक जाय. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. व्हिडिओ पुराय पळयल्या खातीर धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग फूल व्हिडिओ.